Sotr chapter 5 verse 1 to 12. सकाळची मागणी. म्हज्या उतराक कान दी सुरेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मारता, म्हाका चीत दी. म्हज्या राया, म्हज्या देवा, तुकाच हांव प्रार्थना करता सुरेस्परा. कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. देखून सकाळीं म्हजी मागणी तुजे मुखार घालता आनी तुजेर दोळे लावन रावता. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेयनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. उणीद करतल्यांक तूं विटयताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक ताणेल्या आनी लोटीक मनशाचो सुरेस्परा काटालो येता. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळा. भोगतीन तुका व्हडून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमन करता. दुस्मान म्हाका धोडेक रावल्यांत देखून म्हाका चलय सुरेस्परा. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान तुजी वाट म्हजे मुखार निवळ कर. तांच्या तोंडांतल्या उतरांचेर पातयेवंकूच नजो. तांचें काळीज दुसऱ्यांचो घात येवजीत आसा. उक्त्या फोंडा सारको तांचो गळो, पूण तांचीं उतरां मोवा सारकीं गोड. ते गुन्यांवकार म्हूण तांचेर निवाडो मार देवा. तांच्यो नाडबुदी फिसकोटून वचूं दी. तांच्या गुन्यांवांचो हिशोबूच ना. तुजेर ते कळपळ्ळ्यांत. देखून तुज्या मुखावेले तांकां धांवडाय. पूण तांकां तुज्या गोपांत शेरोन घेताय. तांकां सोगल्यांक संतोसाचे उल्हास सोदां घाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त तुजे सोवें संतोसान मुरगोडटात. प्रमाणीक मनशाक सुरेस्परा तूं आशिर्वाद दिताय. दाळावरी तुजें भोलेपण ताका राखता आनी सांबाळटा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार.